शेनवारा सकाळी पर्वरी सचिवालयाकडेन एका मारुती 800 गाडयेक अचकीत उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो पालयलो। सुदैवान कोणाक जीवितहानी जावंक ना, पूण गाडयेचें मात बरेंच लुकसाण जालें। ती गाडी दिवचलच्या दिकेन वताली अशें कळटा। मोदेवाडो पाड्ड्या एका घरांत एके बायलेची मेल्ले अवस्थेंतली कूड सापडिल्ली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तिच्या घरांत काम चालू आशिल्लें। कामगारांनीच तिचो खून केला आसुंये असो अदमास आसा। केपें पुलीस फुडलो तपास करतात। कांय दिसां पयलीं जाल्ले चोरी प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन चोरांच्या आंतरराज्य टोळयेचो पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात पुलिशेन हिस्ट्री शीटर जोहारा राम, नारायणलाल चौधरी आनी कालू राम ह्या 3 जाणांक अटक केली। दुबाविता कडल्यान सुमार 2 लाख रुपया पुलिशेन जप्त केले। दुबावितांक म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान पुलीस बंदखण सुनायल्या। गोंयांत एकी कडेन बेरोजगारी वाडटा जाल्यार दुसरे वटेन गोंयच्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांनी नोकर भरती मेळावे घडोवन हाडटना दिश्टी पडटात। आमोणेच्या सेजा वेदांता कंपनीन नोकर भरती मेळाव्याचें आयोजन केलां, पूण हो नोकर भरती मेळावो गोंयांत न्ही जाल्यार तो कर्नाटकांत आयोजीत केला। सेजा वेदांता कंपनीन कर्नाटकांतल्या हॉस्पिटलांत ह्या नोकर भरती मेळाव्याचें आयोजन केलां। हो गोंयच्या तरणाट्यांचेर अन्याय जावन आसा, तेन्ना थळावे पंचायतीन तशेंच सरकारान हाची दखल घेवन वेदांता कंपनीक हॉस्पिटलांत दवरिल्लो हो नोकर भरती मेळावो रद्द करपाक लावपाची मागणी साखळेचो आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ हांणी केल्या। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाची न्यायालयीन आयोगा वरवीं चवकशी करपाची मागणी करीत काँग्रेसीन आझाद मैदानाचेर आंदोलन केलें। आयच्यान सुरू केल्लें हें आंदोलन गोंयच्या दरेका घरा मेरेन पावयतले खंय। काँग्रेसीच्या आंदोलकांनी रस्तो आडोवपाचो यत्न केलो तेन्ना पुलिशेन तांकां उखलून व्हेले। उपरांत तांकां उपजिल्लोधिकाऱ्या सामकार उबे केले। उपजिल्लोधिकाऱ्यान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी खासदार वेर्यादो फर्नांडिसा सयत 23 जाणांचेर फुडल्या 6 म्हयन्यां खातीर राजधानी पणजेन आंदोलन करपाक बंदी घाल्या। पेडण्या मालप्या महामार्गाच्या रस्त्या कुशीक अनवळखी मनशाची कूड सापडली।
पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो. उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. राज्यात सध्या कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातल्या दुबावितांचे कॉल डिटेल्स आणि लोकेशन जाहीर करात. या स्कॅम प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपा खातीर न्यायालयीन आयोग स्थापन करचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेवन मागणी केल्या. महाराष्ट्रांतल्या 288 विधानसभा जाग्यांचेर मत मेजपाक सकाळच्या 8 वरांचेर सुरवात जाली. महाराष्ट्रांत महायुतीन बहुमतांचो आंकडो पार केला. भाजपाक 127, शिवसेनाक 54 जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेसीक 40 जाग्यांचेर आघाडी मेळ्ळ्या. रोमडामार डोवेली पंचायत वाठारांतल्या फुटबॉल मैदानाक अशीक आशिल्ल्या रेस्टॉरंटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. हातूंत रेस्टॉरंटांतले सगळे साहित्य आनी 2 दुचाकी लासून बोबड जाल्यो. ह्या उज्यान सुमार 3 लाखांचें लुकसाण जालां. मडगांव उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. गॅस सिलिंडरांतले गॅस गळतीक लागून ही घडणूक घडली अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. डॉमिनिकाचे अध्यक्ष सिल्वेनी बर्टन हांणी भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो डॉमिनिका देशांतलो सर्वोच्च नागरी भोवमान द ऑर्डर ऑफ एक्सिलन्स दिवन भोवमान केलो. आतां मोदी हांकां गुयानाचो सर्वोच्च नागरी किताब मेळटलो. तशेंच बार्बाडोसूय प्रतिश्ठेचो किताब दितलो. हालींच मोदी हांकां नायजेरियाचो ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नार्जर हो किताब दिला. 2021 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी डॉमिनिका देशाक मजत केल्ली. भारतान डॉमिनिकाक ॲस्ट्राझेनेकाक कोरोना लसीचे 70,000 डोस दिल्ले. कठीण काळांत आनी गरजेच्या वेळार भारतान केल्ली मजत लक्षांत घेवन डॉमिनिकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भोवमान केलो.
राज्यान तशेंच शेजारच्या राज्यांनी नामना मेळिल्लो दिवचरच्या श्री शांतादुर्गा देवीचो फामाद नवो सोमार येता त्या 9 डिसेंबराक मनयतले। ह्या उत्सवा निमतान अनूय नामनेच्या गायकांचे गायन जातले। नवो सोमार हो दिवचरचो व्हडलो उत्सव। गांवकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानान ग्रामस्थ गांवकार मंडळा वतीन हो उत्सव मनयतात। सोमार राती घेतिल्ले पत्रकार परिशदेन देवस्थान समितीन अनूच्या नवो सोमार उत्सवाची म्हायती दिली। दर वर्सा प्रमाण अनूय नामनेच्या गायकांच्यो गायन मैफिली जातल्यो। येता ते 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 मजगती पोरणे गोंयांत जावपी सान फ्रांसिस झेवियर पवित्र कूट दर्शन सुवाळ्या निमतान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्थेत बदल केल्यात। पणजेच्यान पोरणे गोंयांत वचपी प्रवाशांक रायबंदरच्या मार्गान खासा बशी आसतल्यो। ह्यो खाशेल्यो बशी रायबंदरच्यान पोरणे गोंयांतल्या डेम्पो इंजिनियरांगा कडेन पावतकच पार्किंग करपा खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळटल्यो। दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां पोरणे गोंयांतल्या डेम्पो इंजिनियरिंगांत पावतकच दावे वटेन वळून पार्किंग करपा खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरतली। दिव्यांगांक व्हरपी वाहनांक पोरणे गोंय इगर्जेच्या जंक्शना मेरेन येवन जीटीडीसी पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाचे सामकार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर आपली वाहनां उबी करपाक मेळटली। पणजेच्यान फोंडें वचपी येरादारी कदम बायपास रस्त्यान वळयतले। कदंबा बायपास मार्गान पोरणे गोंय मेरेन वचपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांची येरादारी वेंकटेश पेट्रोल पंपा कडेन पावतकच सांता मोनिका कॉन्व्हेंटाचे दावे वटेन वळटली आनी 6 ऑगस्टीन टॉवर जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून हॅबिटॅट जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून डेम्पो इंजिनियरांगा कडेन पावतकच पार्किंगे खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळचे। सगळी जड आनी मध्यम वाहनां कदंबा बायपास NH 748 वरवीं वळयतले। कदम बायपासाक सांतान इगर्जेक जोडपी नवो रस्तो कदम बायपास ते सांतान इगर्जे मेरेन वन वे आसतलो। फोंडें सावन येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी कडल्यान दावे वटेन वचून गॅरेजी फाटल्यान पार्क करपाक मेळटल्यो। परत फोंडें वचपा खातीर दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांनी तोच मार्ग वापरचो। फोंडें सावन पणजे वचपी येरादारी पोरणे गोंयच्या दर्गा जंक्शना लागीं पावतकच रेल्वे फ्लाय ओव्हरा वयल्यान कदम बायपास मार्गान वतली। फोंडें ते पणजे मार्गा वयल्या बशींक पोरणे गोंय चर्च कॉम्प्लेक्स मार्गान फुडें वचपाक मेळचें ना। त्या बदला कदम बायपास मार्गान फुडें वचपा खातीर दर्गा जंक्शनाचेर वळयतले। फोंडें वटेन येवपी चड वाहनां करसवाडो हांगा NH 66 मेळपाक खातीर आमोण्या पुला मार्गान बाणास्त्री जंक्शना कडेन वळयतले। दक्षिण गोंयच्या वाहन खातीर पिलार ते पोरणे गोंय रस्तो वन वे आसतलो। पोरणे गोंयांतल्यान नेवरा मार्गान वचपाक मेळचें ना। सगळ्या वाहनांनी मेळची हांगा NH 748 वरवीं भायर सरचे वा हलक्या वाहनांनी सांतान इंगर्जे कडेन वचपी नव्या रस्त्या वरवीं भायर सरूं येता। दक्षिण गोंयच्यान येवपी चारचाकी वाहनांक एला फार्म गेटी मेरेन येवंक मेळटले। ते एला फार्माच्या गेटी भितर एला फार्म फील्ड पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा कार्यालयाच्या उक्त्या सुवातेर पार्क करतले। दुचाकी गाडयो नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी सुवातेन तशेंच बॉम जेजस बेसिलिकाच्या फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली। दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी बशी नेवरा मार्गान एला फार्माच्या मेन गेटी कडल्यान दावे वटेन वचून कुंकळकार स्कूल मैदाना कडल्या बस स्टँडार येतली आनी फुडें वचपा खातीर NH 748 वयल्यान भायर सरतली।
दिवाडी सावन पोरणे गोंया येवपी वाहनां व्हायसरॉयच्या कॉमनींतल्यान फुडें वतली आनी साक एजिटन चर्चीच्या आवारांत पार्क करपाक मेळटली। दिवाडी सावन येवपी वाहनां व्हायसरॉयाच्या आर्च आनी आर्च ऑफ कॉन्सेप्शन वरवीं फोंड्या आनी पणजे वतली। दिवाडी वचपाक सोदपी फोंडे वटेंतली वाहनां नेवरा जंक्शन हांगा उजव्या वटेन वळटली आनी पोरणे गोंय मुखेल जंक्शन मार्गान दिवाडी फेरी कडेन वतली। गौंडाळीच्यान येवपी वाहनां रमेश नायक हांच्या घरा कडल्यान दिवाडी जेट्टी कडेन वतली। पणजेच्यान रायबंदर मार्गान दिवाडीक वचपा खातीर येवपी वाहनां पोरणे गोंय चर्च जंक्शन हांगा डावे वटेन वळून सा कॅथरीन चॅपेला कडेन वतली आनी त्या उपरांत दिवाडी जेट्टीर वचपा खातीर नव्या बायलेनीन डाव्यान वळयतले। गौंडाळी रस्त्याक मेळपी आर्च ऑफ कॉन्सेप्शन लेन नो एंट्री आसतली। वाहनां खातीर पार्किंगाच्यो जागो सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतल्यो। पणजे सावन रायबंदर मार्गान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां बाकिया प्रॉपर्टी हांगा पार्क करतले। पणजे सावन नव्या कदम बायपास मार्गान येवपी वाहनां 6 ऑगस्टीन टॉवर जंक्शना लागीं डावे वटेन घेवन बाकिया प्रॉपर्टी हांगा पार्किंगा खातीर फुडें वचपाक कामत गॅस स्टेशना लागीं वळयतले। दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां एला फार्म हांगा पशुसंवर्धन परिसर आनी नेवरा जंक्शना लागीं महामार्गाच्या दोनूय वटेन उक्त्या सुवातेर पार्क करतले। नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी मालमत्तेन लेगीत दुचाकी पार्क केल्यार जाता। फोंड्या वटेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी लागीं उक्त्या मैदानांत पार्क करतले। आदल्या आमदारांच्या घरा मुखार रावपी कुलासो आनी सिक्वेरा हांच्या मालकीच्या 2 उक्त्या प्लॉट्सांचेर लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता। दिवाडी फेरयेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां साक एजिटन चर्चीच्या आवारांत पार्क करतले। बस स्टँड सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसात। रायबंदर रस्त्यान येवपी पणजे ते पोरणे गोंय बशी बाकिया प्रॉपर्टींत आनी कदम रस्त्या वयल्यान पणजे पोरणे गोंय बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकर हांच्या घराच्या फाटल्यान नव्या 4 लेन रस्त्या कुशीक। दक्षिण गोंय ते पोरणे गोंय बशी कुंकळकार शाळा मैदानाचेर, फोंडे पोरणे गोंय बशी हबर्ड फार्मा लागीं। भक्त पर्यटकांच्यो बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान कदम बायपास रस्त्या कडीच्या पार्किंग जागेंत पार्क करच्यो। पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते गांधी सर्कल दरम्यानचो रस्तो पुलीस, रुग्णवाहिका आनी उजो पालोवपी दळ हांच्या आपतकालीन वाहनां सोडल्यार हेर सगळ्या तरेच्या वाहनां खातीर बंद आसतलो। पोरणे गोंय चर्च जंक्शना सावन सा कॅथरीन चॅपेल, आर्क ऑफ कॉन्सेप्शन, पेट्रोल पंप, पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन मार्गान आदल्या आमदारांच्या घरा मेरेन रिंग राउंड रोड ते पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी वटेन एकेरी मार्ग आसतलो आनी ग्रामपंचायत पोरणे गोंय जंक्शन ते आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या दिकेन नो एंट्री आसतली। युनिसेफाच्या अहवालान भारतान 2050 मेरेन ल्हान भुरग्यांचो आंकडो 35 कोटी मेरेन पावतलो असो अदमास काडला। आयच्या तुळेन भारतान 10.6 कोटी भुरग्यांचो उणाव जातलो, तरी चीन, नायजेरिया आनी पाकिस्ताना वांगडाच संवसारांतल्या भुरग्यांच्या लोकसंख्येन भारताचो 15% वांटो आसतलो अशें अहवालान म्हणलां। पर्यावरण आनी हवामान बदलाच्या परिणामा पासून ह्या भुरग्यांची राखण करपाचें व्हड आव्हान भारता मुखार आसतलें अशें अहवालान म्हणलां। युनिसेफाचो मुखेल अहवाल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 फ्युचर ऑफ चिल्ड्रन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड आयज नवी दिल्लींत जाहीर जालो। तातूंत लोकसंख्येचे बदल, हवामान बदलाची संकश्टां आनी शिमेवयल्या तंत्रगिन्यानाचेर भर दिला। हो अहवाल 2050 मेरेन ल्हान भुरग्यांच्या जिविताक नवो आकार दितलो। 2050 मेरेन ल्हान भुरग्यांक हवामान आनी पर्यावरणाच्या खर संकश्टांक तोंड दिवचें पडटलें आनी 2000 वर्सां परस सुमार 8 पटींनी चड भुरग्यांक उश्णताय ल्हारांचो त्रास जातलो अशें निरीक्षण ह्या अहवालान नोंद केलां।
कुचेली कोमंदात जमनींतले प्लॉट बेकायदेशीरपणान विकपाच्या प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन तिसरो दुबावीत रवी चव्हाणाक अटक केला। ह्या प्रकरणात पयलींच 6 जाणांचेर गुन्यांव नोंदयले। तशेंच दुबावीत रमेश राव आनी म्हापशें पालिकेचो कर्मचारी शकील शेख ह्या दोगांकूय कांय दीस पयलीं अटक केली। कितल्याशाच जाणांक प्लॉट विकून दुबावितांनी तांचे कडल्यान एकूण 38,50,000 रुपया घेतिल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा। कुडचडेचे उजो पालोवपी दळाचो लँडलायन टेलिफोन फाटल्या 3 ते 4 म्हयने जाले बंद आसा। लँडलायन टेलिफोन सेवा सारकी करची म्हूण कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी खंय BSNL कार्यालयाक पत्र बरोवन थकलो, मात आजून ताची दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे कुडचडे उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी दामोदर जांबावलीकर हांणी सांगले। पणजे बालभवना कडेन मिना बाजाराचें प्रदर्शन भरलां। ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण शुक्रारा जालें। ह्या प्रदर्शनात 17 परस चड स्टॉल्स आसात, तशेंच हातान तयार केल्ल्यो वस्तू तशेंच हेर वेगवेगळे सामान विकपा खातीर उपलब्ध आसा। 8 डिसेंबर मेरेन हें प्रदर्शन आसतलें, अशी माहिती प्रदर्शनाचे आयोजक आफ्ताब खान हांणी दिली। फोंडेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या चलयेचे लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात दिवेश संतोष चोडणकर हाका पुलिसांनी अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संबंदीत चली आनी दिवेश हांचे मदीं प्रेम संबंद आशिल्ले आनी दिवेशान ते चलयेक लग्नाचें आश्वासन दिवन तिचे लैंगीक अत्याचार केले। ह्या प्रकरणात संबंदीत चलयेन पुलिशेन कागाळ केल्या उपरांत पुलिशेन ताका अटक केली। अनुसो चंद्रकांत केणी पत्रकार पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार धर्मानंद कामत हांकां जाहीर जाला। हो पुरस्कार 26 नोव्हेंबराक सांजवेळा 4:30 वरांचेर पणजेच्या सरस्वती मंदिर इमारतींतल्या फोमेंतोस सभाघरांत भेटयतले। मुखेल सोयरे म्हूण आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू कार्यावळीक हाजीर आसतले। ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै हे चंद्रकांत केणी विशीं अणभव सांगतले। ह्या प्रतिश्ठीत पुरस्काराचे हे 4थे वर्स। हाच्या आदीं हो पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश वाळवे, उदय बेंद्रे आनी प्रमोद प्रभुगांवकर हांकां मेळ्ळा।